नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्र तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. भारतीय जनता पक्षाचे 2 दिसांचे राष्ट्रीय अधिवेशन नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपमात आयज सावन सुरू जाता. अधिवेशनाच्या पयलीं आयज भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांची बसका जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांच्या उपस्थितीत पारंपारीक दिवली पेटोवन अधिवेशनाची सुरवात जाली. पदाधिकाऱ्यांच्या बसके उपरांत भारतीय जनता पक्षात पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषदेत भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे हांणी अधिवेशनाचे महत्व सांगलें. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा. इसलिए इसको आंकड़े के तौर पर न लेते हुए डॉक्टर मुखर्जी जी को बलिदान जो हुआ है उसको श्रद्धांजलि देनी है और इस ऊर्जा से हर कार्यकर्ता काम पर लगे. यह आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को किया. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो सीटें लड़ रही है उसमें भाजपा जो सीटें लड़ेगी उसके उम्मीदवार आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए. राष्ट्रीय अनुसूचित जातो आयोगान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांका पत्र बरयला. अस्तंत बंगालातल्या संदेशाखाली जाल्ल्या हिंसाचाराक अनुसरून हे पत्र असून ह्या पत्रांत राष्ट्रपतींन उद्देशून बंगालात जाल्ली हिंसा गंभीर स्वरूपाची आशिल्ल्याचें सांगलां. अस्तंत बंगालात राष्ट्रपती शासन लागू करचे अशी मागणी ह्या पत्रांत केल्या. भाजपाचे फुडारी दिनेश त्रिवेदी हांणी केंद्र सरकाराकडेन अस्तंत बंगालात राष्ट्रपती शासन लागू करपाची मागणी केल्या. जब नंदीग्राम में नरसंहार हो रहा था सीपीएम और लेफ्ट गवर्नमेंट के समय में, वही आज संदेश खाली में हो रहा है. और जिसके लिए तृणमूल कांग्रेस पे हमने मिलकर सरकार बनाई थी कि वहां पर हम डेमोक्रेसी देंगे, आज जो सीपीएम ने किया था उससे कहीं गुना ज्यादा हो रहा है संदेश खाली में. तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो लेफ्ट फ्रंट के टाइम में नंदीग्राम था, आज ममता बनर्जी के राज में संदेश खाली है. आम जनता बहुत ही रोष में है. उनको टीएमसी के गुंडों का भय अब चला गया. और मैं तो ये भी समझता हूं कि कल उठकर यदि ममता बनर्जी खुद संदेश खाली जाना चाहे तो वहां के लोग, साधारण जनता कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, उनको भी अंदर आने नहीं देंगे. इतना रोष है. अस्तंत बंगालातल्या संदेशखालीत जाल्ल्या हिंसाचारा संबंधात उलयतना भाजपाच्या तपास समितीचे संयोजक अन्नपूर्णा देवी हांणी सांगले की हांगा अस्तुऱ्यो असुरक्षीत आसात. टीएमसीचे गुंड आणि पुलीस एक जाल्यात असोय आरोप तांणी केलो. जाने नहीं दिया गया, वहाँ पे हम लोगों को रोका गया. वहाँ टीएमसी के गुंडे और पुलिस दोनों ही बराबर के भागीदार हैं. दोनों ही गुंडागर्दी कर रहे हैं. वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं, माँ बहन बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे आयज राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान हजर जाले. न्यायालयान अरविंद केजरीवाल हांका आयज न्यायालयात हजर रावपाचे आदेश दिले. अरविंद केजरीवाल हांचो रमेश गुप्ता हांणी ह्या संबंधांत अदीक माहिती दिली. मन हुआ था कि आज वो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों, पर उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि उनको व्यक्तिगत रूप से एग्जामिशन किया जाए. कोर्ट में आने के लिए जो एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई और ईडी के लॉयर लर्नड एएसजी राजू जी ने भी इस बात को अपोज नहीं किया और कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको एग्जामिशन दे दी जाए. और 16 मार्च की अब 10:15 बजे की डेट लगी है. उस दिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत उनकी होनी चाहिए. इन्सेंट 3DS घेऊन वचपी GSLV F-14 ह्या प्रक्षेपण यानाचें आयज प्रक्षेपण जाता. श्रीहरिकोटातल्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रावेल्यान आयज सांजे 5:35 हे प्रक्षेपण जातलें. हवामान तशेंच सैमीक आपत्तीचो अचूक अंदाज घेवपा खातीर हो उपग्रह विकसीत केला. सैमीक आपत्तीची पूर्व सूचना दिवपा खातीर भूभाग आनी महासागराच्या पृष्ठभागांचें निरीक्षण हो उपग्रह करतलो. GSLV 14 प्रक्षेपण
3% जातले। ह्या उपग्रहाची लांबी 51.7 मीटर असून 420 टन वजन उखलून घेवपाची क्षमता ह्या उपग्रहात आसा। INSAT 3DS launched today at 5:35 p.m. evening. So this is the satellite is meant for our weather climate studies. It's a meteorological satellite. I think you know the cyclones we track using the satellite. We predict the weather for the country, looking at the rainfall, the cloud cover and many other parameters we measure. This satellite is built for our Ministry of Earth Science, specifically the Indian Meteorological Department. They do all the data analysis and provide you the weather forecast and all the protection of our natural resources. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हांची भेट घेतली। गोंयांतल्या आदिवासी समाजाक म्हळ्यार एसटीक विधानसभा वेंचणुकांत आरक्षण मेळचें हे खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला एक शिष्टमंडळ सध्या दिल्लीत आसा। ह्या शिष्टमंडळात सभापती रमेश तवडकर, मंत्री गोविंद गावडे हांचे सयत मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटीच्या फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा। गोंयांतल्या आदिवासी समाजाक विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षण मेळपा खातीर मुखेलमंत्र्यांच्या फुडारपणा खाला दिल्लीक गेल्ल्या शिष्टमंडळान केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हांची भेट घेतली। ह्या वेळार तांचे वांगडा पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा आशिल्ले। पुर्तुगीज नागरिकत्व घेतिल्ल्याचे पासपोर्टा संबंदान तशेंच OCI कार्डा संबंदान तांणी ह्या वेळार मंत्र्यांकडे भासाभास केली। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी शिवजयंती उत्सवा संबंदात माहिती दितना सांगले की पर्वरी आनी गोंयांतल्या हेर वाठारांनी अंदू शिवजयंती दबाज्यान मनयतले। पर्वरे शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण जातले आनी उपरांत 6 वरांचेर शाहिरांची शिवस्तुती जातली। ह्या कार्यावळीत व्हडा संख्येन उपस्थित रावपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो। हिंदवी स्वराज्या खातीर जे झुजले त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आम्ही 19 फेब्रुवारी दिसा मनयतात। शिवरायांचे राज्याभिषेक अंदू 350 वर्सां पुराय जातात। देखून दिवचल सयत हेर मुखेल शहरात शिवजयंती सुवाळो जातलो। पर्वरी IHM कॉलेजी मुखार छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळ्यांचे अनावरण आणि सांजे 6:30 वरांचेर शाहीर नंदेश उमप निर्मित शिवसोळा व शिवबांचो कर्तृत्वी इतिहास सांगपी संगीतमय सांस्कृतिक कार्यक्रम जातलो। आमचो इतिहास आणि संस्कृतीची माहिती नव्या पिळगेक मेळची ह्या हेतूनच हो कार्यक्रम आसा। देखून समेस्त गोंयकारांक हांव व्हड संख्येन ह्या कार्यावळीक येवपाचो उलो मारता। एक वेगळो असो कार्यक्रम जातून शिवराज्याभिषेकाचो सुवाळो तुमकां अनुभवपाक मेळटलो। पर्वरकारां सयत समेस्त गोंयकारांक परतून एकदां शिवसोळ्याचे सहर्ष निमंत्रण। भारतीय बॅडमिंटन बायलां पंगडान अंदू इतिहास रचला। आशिया टेन चॅम्पियनशीप वस्तादपण तांणी हो इतिहास रचला। भारतीय पंगडान फायनलीत सुवात पक्की केल्या। भारतीय पंगडान सेमीफायनलीत जापान पंगडाक 3-2 अशा सेटांनी हारयले। राजकोटात चालू आशिल्ल्या भारत आनी इंग्लंड मजगतीच्या कस लावपी क्रिकेट खेळाच्या तिसऱ्या दिसा इंग्लंडाचो पंगड 319 धांवड्यांचेर सोंपलो। पयल्या इनिंगाचेर आदारीत भारतीय पंगडाक 126 धांवड्यांची बडत मेळ्ळ्या। निमणी खबर हातांत आयली तेन्ना भारतीय पंगडान एक गडो वगडावन 164 धांवड्यो काडल्यात। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।